This program is sponsored by BPL Happy Little Things. नमस्कार आणि येवकार 2016च्या सालानंतर धन्वंतरी जयंतीच्या निमतान आमी नॅशनल आयुर्वेदा डे हो मनयता. ऑब्वियसली कारण हे की आयुर्वेदा बद्दल चड जाणीकाय जावची, लोकां मदीं इम्युनिटी वाडची, ऑब्वियसली लोकांचे हेल्थ बरें उरचें ह्या खातीर हो दीस आमी मनयता. आणि ह्याच दिसा निमतान चड जाणून घेवपाक आनी ऑब्वियसली आयुर्वेदा बद्दल चड जाणून घेवपाक म्हाज्या बरोबर आसा डॉक्टर अनुरा बाळे, प्रिंसिपल गोमंत आयुर्वेदा महाविद्यालय अँड रिसर्च सेंटर शिरोडा. मॅडम, वेलकम टू द शो. नमस्कार. ओके, वेलकम. बरें, म्हाका एकूच पयलीं जाणून घेवपाक जाय आसलें की हे धनतेरस आमी म्हणटा, आयज ऑब्वियसली धनतेरसचे सगळ्यांक पयलीं परबी, आणि ह्या निमतान ह्या दिसा आमी आयुर्वेदा डे मनयता, ऑब्वियसली नॅशनल आयुर्वेदा डे मनयता. हे अशें कित्याक, हे दोगांचे दीस कितें सिमिलर आसा? इज देर सम कनेक्शन ऑर जनरली बिकॉज ऑफ अ ओकेजन वी आर सेलिब्रेटिंग? ना, ताचे कनेक्शन आसा. ओके. कारण धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी हो आयुर्वेदाचो देव अशें मानिल्लें आसा. समुद्र मंथनांतल्यान जेन्ना धन्वंतरी आयले तेन्ना ते शंख, चक्र, जलौका, जळू आनी घट अशें घेवन हातान आयले की जेणे करून त्यांनी हाचो अर्थ त्यांनी अमृत कलश हाडलो, शंख हाडली, जलौका म्हणजे वायट जे आसा ते वचचे आणि आरोग्याचो सगळे कडेन प्रचार प्रसार जावचो, लोकांक आरोग्य मेळचें. आणि धन्वंतरी म्हणजे धनु, हाचो अर्थ दुसऱ्या पद्धतीन सांगला म्हणजे धनु काढण्यात कुशल असो जो आसा जो तो धन्वंतरी. त्या प्रमाणे आयुर्वेदाचो गॉड वैद्य धन्वंतरी अशें म्हणिल्लें आसा. आनी ताका लागून धन्वंतरी जयंती हो आयुर्वेदा दिवस म्हणून आज मनयलो वता. दोतोर, आमी म्हणटा की ऑब्वियसली बरीच वर्सां जाली हे आमचे शास्त्र आसा, आयुर्वेदा इज देअर पार्ट इन आवर डीएनए. आमी बरीच वर्सां ताचेर ऑब्वियसली बेनिफीट घेता. बट एक कितकी वर्सां जाली, एक जनरल टर्म, आनी हाव हॅज इट इवॉल्वड ओवर दीस कोर्स ऑफ टायम? आयुर्वेद हो अथर्व वेदाचो उपवेद म्हणा. लॉंग बॅक 5000 इयर्स एगो पासून आयुर्वेद चालू आसा. आणि आयुर्वेदाचो आता दिसान दीस वाडतो प्रचार आणि प्रसार हो जायत आसा. पयलीं पासून लोकांक खबर आशिल्ले. पयलीं तुम्ही म्हळ्यार घरगुती वखदां म्हणून सुद्धा लोक वापरताले. सुरवातीक नालंदा विद्यापीठ म्हणून आशिल्ले, तक्षशिला विद्यापीठ म्हणून आशिल्ले, आणि बाकी कडेन बाकी स्कूल्स आशिल्ली भारतांत सुद्धा, ज्या जाग्यार आयुर्वेद शिकयलो वतालो आणि आयुर्वेदाचो प्रॅक्टीस सुद्धा केली वताली लोकां कडल्यान. पूण मॉडर्न मेडिसिनाक लागून तितलो गोंयाचो जर तुम्ही विचार करता जाल्यार मॉडर्न मेडिसिनाचो मदीं पोर्तुगीजा नंतर जेन्ना मॉडर्न मेडिसिन आयलें तेन्ना आयुर्वेद लोप पावलो. आणि नंतर आता हळूहळू आयुर्वेदाची जागृती जावची म्हणून खऱ्या अर्थान हे कॉलेज 1993 आमी हांगा सुरू केलें. बरें, इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न मेडिसीन म्हणा, आयुर्वेदा ऑब्वियसली इतकी वर्सां आमच्या बरोबर आसा. खंय तुमी गोवा जेन्ना मार्केट पळयता, गोवाचे आमचे हे पळयता, स्टेट पळयता, तेन्ना इज इट इवॉल्विंग बोथ इन टर्म्स ऑफ एड्युकेशन सिकींग आणि मोर इन टर्म्स ऑफ प्रॅक्टिसिंग आयुर्वेदा? बरोबर. कारण आयुर्वेदाचे पयलीं जेन्ना हांगा कॉलेज सुरू केलें तेन्ना आमकां एडमिशनाक सुद्धा पयलीं सुरवातीक त्रास जाताले. आणि नंतर आता आमकां 28 वर्सां जावन गेलीं. जर पळयता आसत जाल्यार खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार वेटिंग लिस्टार आमचे कडेन लोक आसा. कितलेशे लोक विचारता नंतर आमकां एडमिशन मेळटलें काय, आमकां एडमिशन हांगा मेळटलें काय म्हणून. खरें गोंयच्या लोकांक पयलीं हांगा जागो मेळचो, गोंयच्या लोकांची सोय जावची ह्या उद्देशान हे कॉलेज आमचे वैद्य लेट अनंत बखले हांणी हे सुरू केल्लें. आणि गोंयच्या लोकां खातीरूच सुरू केलें. आणि आता जर पळयत तुमी खरेच लोक वेटिंग लिस्टार उरतात. इतले आमचे कडेन मागणी आसा शिक्षणा खातीर आयुर्वेदाच्या. ओके, आता आमी फाटले कांय पळयलें की जशें आमी म्हणटा की आयुर्वेदा हे आमी घरा कडेन यूज करता खंय ना खंय, कळत नकळत. बट मॉडर्न मेडिसिना खातीर आमी म्हाका दिसता ताचेर दुर्लक्ष केलें. आता ऑब्वियसली तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे शिक्षण घेवपाकूय भुरगीं इंट्रस्टेड आसा आणि आयुर्वेदा हे प्रॅक्टीस करपाकूय इंट्रस्टेड आसा. बरेचदा आमी म्हणटा की जेन्ना ओल्डन सायन्स जेन्ना म्हणटा आमी, होमिओपॅथी म्हणा किंवा आयुर्वेदा म्हणा, हे युजली म्हणटाना आमी म्हणटा की स्लो ट्रिटमेंटाचो किंवा ताचेर देर आर प्रोज, प्रत्येक मेडिसिनाक प्रोज अँड कॉन्स आसा, ना म्हणिना हांव. बट वॉट इज दॅट नोशन जे तुम्ही फाटले काही वर्सां रियलायज केला, स्पेशली इन गोवा मार्केट, वेन इट कम्स टू आयुर्वेदा? कितें सायड इफेक्ट्स म्हणपाचे? सायड इफेक्ट न्ही, युजली आमी म्हणटा की होमिओपॅथी स्लो ट्रिटमेंट करता किंवा आयुर्वेदा टेक्स अ लिटल टायम. हे जे नोशन आसा पळय, तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आसा गोवान जेन्ना तुम्ही आयुर्वेदान काम करता? आयुर्वेदा
बऱ्यापैकी काम करता. जनरली कितें जाता, सदांच लोक कितेंय जालें की पयलीं एलोपॅथी कडेन वळटा. हय सादी म्हणा, सादें तुम्ही उदाहरण घेतलें जाल्यार सायनसायटीस, थंडी जाली, तकली उसळटा, लोकांक इमिजिएट ट्रिटमेंट जाय म्हणून ते लोक एलोपॅथी कडेन वळटा, थंयची वखदां घेता. आनी ना बाबा, हे वखदां घेवन आपली तशीच उरली असो लोकांचो एक ट्रेंड आसता न्ही. ना आतां इतली वखदां घेतली, ही आपल्या आरोग्याक माल पडत काय म्हणून मागीर लोक आयुर्वेद किंवा होमिओपॅथी कडेन वळटा. आणि तशें जर पळोवंक वचत न्ही जाल्यार हांगा येतकच लोक आमचे कडेन, आमी तांकां सारकी आमचे कितें आयुर्वेद म्हणजे तकली उसळी जाल्यार हे वखद दी, थंडी जाल्यार हे वखद दी अशें आमचें ना. आमची शास्त्रोक्त चिकित्सा पद्दती ही पूर्णपणे वेगळी आसा, जेणे करून मनशाच्या मुळा पासून ताचो म्हणजे प्रकृती परीक्षण केलें वता. मनशाची कशी प्रकृती आसा तें पळोवप, त्यानुसार ताका आमी ट्रिटमेंट दिता, त्यानुसार ताका आमी एक्सरसायजीस जाय जाल्यार दिता आनी पथ्य सांगता. मूळ गोष्ट म्हणजे पथ्याचेर खूब आसा, कित्याक आतां तुमी पळयता न्ही दिसान दीस लायफस्टायल मनशाची बदलल्या, सगळे आहार विहार हे सगळे बदललेले आसा, ताका लागून रोगराई चडल्या दिसान दीस. तर हे जर मनशान बऱ्यापैकी आपल्या दिनचर्या म्हणजे दिसाचें पालन केलें, जाय ते व्यवस्थित एक्सरसायजीस केले, पथ्य पाळ्ळें, जाल्यार रोगराई बऱ्यापैकी कमी जावंक शकता. आनी आमच्या आयुर्वेदाच्या हातून व्यवस्थित लोकांक ट्रिटमेंट मेळ्ळ्यार गूण मेळटा आनी जेणे करून रोगाचो नाश जावपाची सामकी शक्यता आसा. ओके, तुम्ही म्हटले की चिकित्सा पद्धती प्रत्येक सायन्साची, प्रत्येक मेडिसिनाची बरोबर. आपापली वेगळो अप्रोच असता. तुमकां जर हांव विचारीत की ज्यांचो कोणाचो अजून संबंध येवंक ना आयुर्वेदा, स्पेशली वेन इट कम्स टू डिकोडिंग ऑर एनालायझिंग, हे चिकित्सा पद्धती तुमची एक शॉर्टली जर तुम्ही डिस्क्राईब करीत, सो दॅट पीपल वूड बी इंटरेस्टेड इन गोईंग फॉर आयुर्वेदा मेडिसिन. चिकित्सा पद्धती म्हणजे आम्ही प्रत्येकाचे कॉन्स्टिट्यूशन हे वेगळे असता आणि सगळी आम्ही स्ट्रक्चरली जरी सेम असली तरी फिजिओलॉजिकली आम्ही वेगळे असता. म्हणजे ताचे प्रकृती परीक्षण आमच्याकडे 3 प्रकारचे दोष सांगल्या, वात, पित्त, कफ. म्हणजे कोण एक मनीस सट्ट करून पळया बारीक असता, कोणाची चण साधारण मध्यम असता, कोण जाडोच असता, काही खायना तरी ते सांगता आपण जाडोच, आपली प्रयास तशी, कोण सांगता आपण इतले खाता तरी आपण बारीकच असता. तर हे प्रत्येकाचे कॉन्स्टिट्यूशन हे वेगवेगळे असता. ताजे नीट पण तसं जसं तुम्ही पळया नेचर पासून प्रत्येक मनशाची वेगवेगळी असता, कोण शांत असता, कोण तापट. तसे हे एक नेचर असा मनशाची. तर त्यानुसार आम्ही परीक्षण पयलीं करतात आणि त्याप्रमाणे ताका खंयचो व्याधी जाण्याचो कल ताजे आसा हे पळयता आणि त्या पद्दतीन ताका वखदां दिता. सो जेन्ना तुम्ही एनालायज करता तेन्ना ऑब्वियसली फिजिकल कोशंट हो इम्पॉर्टंट आसा, प्लस इमोशनल कोशंटूय इम्पॉर्टंट आसा. Very much important. तुम्ही कशे वागता इन सोसायटी तो इम्पॉर्टंट आसा. हय, मानसिक भावूय पळयता, शारीरिक भाव आणि मानसिक भाव या सगळ्यांचो अभ्यास करूनच आम्ही मागीर औषध दिता. आता तुम्ही उलयता म्हटले की लायफस्टायल आमची सगळ्यांची चेंज जाला. फाटले काही वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार आमची द वे वी ईट ऑर द टायम्स दॅट वी ईट, ज्या टायमार आमी न्हिदपाक वता, ज्या टायमार आमी उठ्ठा, आमचे प्रत्येकाचे लायफस्टायल हॅज गॉन ऑन टॉस. हाव इम्पॉर्टंट ऑर हाव कॅन वी कंट्रोल. आता आम्ही बरेचदा म्हणटा की ज्या प्रत्येकाचे फील्ड हे वेगवेगळे असतात, प्रत्येकाचे आपापले डेडलाईन्स असतात, कमिटमेंट्स असतात. अशा रित्यान तुम्ही कितें सजेस्ट करता की कशा प्रकारची एक बेसिक ब्रॉडलाईन लायफस्टायल आसची, सो दॅट वी आर हेल्थी फर्स्ट ऑफ ऑल. येस, लायफस्टायल आसची म्हणजे अशें आतां बऱ्याचदा अशें जाता पळया, रातच्या आयता सदांच लेट न्हिदप आनी लेट उठप हें तर आयचें चलिल्लेंच आसा, ही रीत जाल्ली आसा. मे बी आयटी आसा, जागरण करचें पडटा, हो भाग वेगळो आयटी सेक्टरान काम करणाऱ्या लोकांक. पण अदरवायज सुद्धा काही भुरगीं लेट पर्यंत जागतात आनी लेट उठतात. तर तशें न करता एक ठरावीक 6-6:30 पर्यंत सगळ्यांनी उठचें जमता जाल्यार शक्यतो. त्यानुसार आम्ही तरी लोकांक सांगता की तुम्ही नाश्तो करतली तो 8-8:30 पर्यंतूच करा. 10:30, 11-12 नाश्तो केलो, मागीर 3 पर्यंत सायट कितें खालें अशें बिलकुल करणे बरोबर न्ही. ताका लागून ते पचन बरोबर जायना आणि पचन न जाल्ल्या कारणान व्याधी उद्भवता. तर व्यवस्थित ठरावीक टायमिंग सांबाळा जेवपाचे, नाश्त्याचे, तशेंच रातचे 10:30, 11 खालें जेवलें हे तर बिलकुलच करू नये. 7:30-8 पर्यंतूच शक्यतो जेवण घेवचें. अशें करून आपण जर आपले रुटीन व्यवस्थित सांबाळ्ळें जाल्यार मनशाक तितल्योशो व्याधी जावपाची शक्यता ना. तुम्ही म्हणता की लायफस्टायल जर तुमची बरी आसत जाल्यार आय थिंक प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर जे आमी म्हणटा. सो म्हाका दिसता लायफस्टायलूच जर बरी आसत जाल्यार आमकां बाकीचे हे सगळे रोगराई जावचे ना आणि आमी वूड बी मोर हेल्थी अँड मोर इम्यून टू ऑल सच कायंड ऑफ थिंग्स. आता इम्युनिटी जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना ऑब्वियसली आयुर्वेदा प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे म्हाका दिसता जितको प्रचार जो जाला फाटले 2 वर्सां, स्पेशली जेन्ना पॅन्डेमीक जाले, कोविड-19 जेन्ना आमकां व्हायरस सगळ्या वटेन जालो तेन्ना आमी चड रियलायज केलें. म्हाका एकूच विचारूंक जाय की हॅज द वर्ल्ड realized true potential of Ayurveda in today's time?
बऱ्यापैकी रिअलायज जाला, कित्याक आमचे कडेन सुद्धा फॉरेनर्स असे म्हणजे भायले पेशंट्स खूप येतात. ते कित्याक आमचे कडेन भायल्याच्या म्हणजे कंट्रीच्यो कितलेशे स्टुडंटांच्यो मेली येता आमकां हांगा ऍडमिशन मेळूंक शकता काय म्हणून. तशेंच आमच्या कॉलेजींतले सुद्धा कितले दोतोर आसात ते भायर वता आनी आमच्या जो प्रचार प्रसार करता. मदीं तर आमचे कडेन आमी 10 दिसाचो झेकोस्लोवाकिया लोकांक 10 दिसाचो कोर्स केलो की कशे तरेन आसचें ते. तशेंच रशियाक म्हणा, युरोपाक म्हणा, स्वित्झर्लंड म्हणा, जर्मनी म्हणा, हांगा बऱ्यापैकी आयुर्वेदाचो म्हणजे आयुर्वेद फॉलो केलो वता लोकां कडल्यान. ओके, लोक फॉलो करतात. बरें. आमी बरेचदा म्हणटा की वेगवेगळे टुरिझम सेक्टर आता ज्या प्रकारे आमी ज्या इकॉनॉमीन आसा ऑब्वियसली टुरिझम म्हणा किंवा बाकीचे सोर्स ऑफ इन्कम हे मातशे फाटी पडला. बट ज्यो गोष्टी आमच्या कडेन आसा तातूंतल्यान आमी एक नवें मार्केट क्रिएट करचें. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जेन्ना आमी केरला स्टेट पळयता तेन्ना तांचे वेगवेगळे आपले निसर्ग नेचर जो आसा तेंचो ऑब्वियसली बीचीस आनी ऑल दोज थिंग दे सेल. बट मोर इम्पॉर्टंटली ते आपले आयुर्वेदा सुद्धा सेल करता आनी इट इज अ ह्यूज मार्केट. म्हाका एक विचारूंक जाय की सिन्स यू आर दी ओनली कॉलेज इन गोवा आणि लॉट ऑफ पीपल तुम्ही म्हटले तशें भुरगीं गोंयची येता, भायरची आनी येता, ट्रिटमेंट घेवपाकूय लोक येता. कॅन वी समडे थिंक एज गोवा एज अ आयुर्वेदीक मेडिकल टुरिझम अशें बीन आमी केन्ना चिंतू शकता लायक अ हब? मेडिकल टुरिझम करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. मदीं आमचे एक सादें दाखले अशे कॉन्फरन्स बी जाल्ले की प्रत्येक कडेन आमी थोडेशे प्रमाणात लोकां खातीर मेडिकल टुरिझम सुरू करूया. म्हणजे साधारण कितें आसता क्लिन्सिंग प्रोसिजर्स, म्हणजे आमचे कडेन आतां लोकांचो समज कितें आसा, मसाज आनी स्टिमींग म्हणजेच पंचकर्म. पंचकर्म हो शब्द लोकांक खबर आसा, पण मसाज आनी स्टिमींग म्हणजे पंचकर्म. तर तशें न्ही, आमचे क्लिन्सिंग प्रोसिजर्स हे बऱ्यापैकी वेगळे आसा, जेणे करून लोकांचे जे दोष वायट आसता ते म्हणजे वॉमिटिंग करून जावं पर्गेशनान जावं आमी नेझल एरिन्स म्हणजे नाकावाटे ड्रॉप्स दिता जावं मेडिकेटेड एनिमास दिता, हे लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी एक मेडिकल टुरिझम करपाचो प्रयत्न केल्लो. पूण अजून तशें सक्सेसफूल जावना. पळोवया, शक्यतो जातलें असो विचार आसा. येता त्या काळान यू आर ऑप्टिमिस्टिक की फुडें जावं येता? या डेफिनेटली. ओके, बरें. बरेचदा आमी म्हणटा की आतां एक जर हांव तुमकां विचार की ऑब्वियसली तुमच्या कॉलेजीच्या माध्यमांतल्यान बरीचशी भुरगीं दोतोर जाल्या आनी आयुर्वेदान प्रॅक्टीस करता. म्हाका जर एक विचारपाचें आसा की वॉट इज द प्री रेक्विजिट दॅट यू फॉर एक्झाम्पल आतां जे म्हजे पळयणारे आसा कोणाकूय दिसता की आपणें दोतोर जावचो आयुर्वेदान किंवा वेगळी आनी कितें तरी फील्ड त्या आयुर्वेदा मेडिसिनान आपणें करचें करियर, जाल्यार वॉट आर द थिंग्स दॅट वन शूड हॅव? एक म्हणजे आमच्या कॉलेजीन BMS जातकच हांगाच आमचे कडेन 2 विशयान आमी MD सुरू केल्या. लोकांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन आमचे कडेन आसा त्या विशयान करूं येता किंवा भायर सगळे कडेन पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसा कॉलेजींनी. पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें की तांकां एम्प्लॉयमेंट आसता युजली टिचर्स म्हणून एकेडेमिक्स फिल्डान ते वचूं शकता. ना जाल्यार बरेचशे कोर्सीस आसा. पंचकर्मान डिप्लोमा आसा जावं न्यूट्रिशन आसा, डायटेटीक कोर्स आसा. आतां तर तुमी जाणा योगा सगळे कडेन फेमस जाल्लो आसा. प्रत्येक मनीस योगा करता. तर योगा हो आमच्या हातून एक सिलेबसांतलोच एक पार्ट आसा. तशें ग्रॅज्युएशन जातकच योगाचो तांणी कोर्स करूं शकता. अशे वेरियस कोर्सीस आसा जे करून तांणी आपले फील्ड डेव्हलप करपाक जाता. ओके, बरें. आणि इन टर्म्स ऑफ क्वॉलिफिकेशन म्हणा ताका कितें इज देयर सम एंट्रन्स एक्झाम ऑर वॉट इज द मिनिमम कट ऑफ थ्रेशोल्ड पर्सेंटेज दॅट यू शुड हॅव? 12वेक म्हणजे आका BMSक ऍडमिशन घेतले जाल्यार 12वेक 50% मिनिमम जाय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नीट एक्झामिनेशन आता जी सेंट्रलाइज्ड आसा ती कंपल्सरी आसा. नीट दिवनूच ऍडमिशन घेता आणि नीटाचो जो मिनिमम एलिजिबल स्कोर आसता दिल्लो, तो एलिजिबल मिनिमम जो स्कोर आसा तो तांकां मेळूंक जाय, तर हांगा ऍडमिशन मेळटा. आमचे कडेन जास्तीत जास्त ऍडमिशन हे डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन थ्रू करतात. आणि आमकां थोडे तांचे कडल्यान चडशे ऍडमिशन आमची थंयच्यान जाता. ओके. आणि करियर ऑपॉर्च्युनिटीज म्हटले जाल्यार ऑब्वियसली तुम्ही म्हटले की टीचिंग इज वन प्रोफेशन दॅट दे कॅन टेक. ऑब्वियसली स्वताची प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करूं येता, परत खंय तरी खंयच्या हॉस्पिटलाक अटॅच जावं येता. आय वॉन्ट टू नो की तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसा की करियर ऑपॉर्च्युनिटी सद्याच्या परिस्थितीत कशी आसा आणि ऑब्वियसली वॉट इज युअर आउटलूक म्हणजे फुडली 5 ते 10 वर्सां जर आमी विचार करीत विजन जाल्यार इज इट अ गुड स्कोप टू मे बी हॅव अ करियर इन आयुर्वेदा? व्हेरी गुड स्कोप फॉर करियर इन आयुर्वेदा. एक तर पोस्ट ग्रॅज्युएट आता वेगवेगळे कॉलेजीस येता, नवी कॉलेजीस जाता, थंय अकॅडेमिशियन म्हणून वचपाक मेळटा. जावं आता नवे जे सगळे लोक जाला हेल्थ कॉन्शियस, ताका लागून डायट कोर्स करा जावं न्यूट्रिशनाचेर करा, योगाचेर करा आणि आपापली जावं पंचकर्माक तर हांगा खंयच कमी कांयच ना. हातून जर वेगवेगळे आपले कोर्सीस केले आणि आपले इंडिव्हिज्युअल क्लिनिक सुद्धा घाली जाल्यार चलपाक सामके शुअर आसा, खात्री आसा की आमचे कैक डॉक्टर्स हांगा आसात की जे आपापली प्रायव्हेट प्रॅक्टिस घालून बऱ्यापैकी चलयतात.
दुसरी गोष्ट सांगपाक एक आनंद जाता म्हणजे आयुष्यान गव्हर्नमेंटान सुद्धा पोस्ट काढले आमच्या खूप, आणि आमचे खूप भुरगीं हांगाची गव्हर्नमेंटान आमच्या लागिल्ली आसा. ओके ताका लागून म्हणजे अश्यो गव्हर्नमेंटाच्या हातून सुद्धा तांकां मेळूंक शकता. अश्यो करियर ऑपॉर्च्युनिटीज खूप आसा तांकां करतली जाल्यार भुरग्यांक भरपूर स्कोप आसा. ओके आता बिफोर आय एंड द शो बरेचदा बरेचसे लोक गोंयकारूय आमचे हॅव बीन कोविड पॉझिटिव्ह, कोविड रिकवर झाल्या. ऑब्वियसली आता वॅक्सिनेशन चालू आसा. स्टील लायफ इज गेटिंग बॅक टू नॉर्मल. म्हाका एकूच विचारूंक जाय की हाऊ कॅन आयुर्वेदा प्ले an important role in getting things back to normal, obviously post recovery from COVID? पहिली गोष्ट म्हणजे कोविड असताना सुद्धा आम्ही हांगा आमची अमृत चूर्ण, गुळवेल चूर्ण चूर्ण करून जवळजवळ 8,000-10,000 पॅक्स लोकांपर्यंत पावयले, जेणेकरून त्यांची इम्युनिटी बरी उरची. नंतर आम्ही हांगा अनंत क्वाथ चूर्ण म्हणून काडिल्ले आसा, सगळ्या लोकांक जवळजवळ आम्ही तो पॅक दिता की तो एक सद्दां सकाळी काढो उकळून घेया, म्हणजे आपली प्रतिकार शक्ती वाडटली. शेवटी कितें आसा, सगळे म्हणिल्ले आसा न्ही की इम्युनिटी बरी असल्यार ह्या रोगाची तितली बाधा जायना. तर लोकांची इम्युनिटी कशी वाडटली ह्या खातीर आम्ही एक हांगा क्वाथ चूर्ण केला, सगळ्यांक आम्ही ते दिता. तो काढो घेतल्यार म्हणजे आपली इम्युनिटी वाडची म्हणून. तशेंच लोकांक घरोघरी वचून जे होम क्वॉरंटायन जाल्ले आसा तांकां आमी एडवायजय केल्ली आसा की तांची लायफस्टायल कशी आसूंक जाय, तांणी कितें खावचें. तशीच आमची भुरग्यांनी वचून एक सादारण सांगता की श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जेन्ना लोक आशिल्ले आनी एडमीट केल्ले कोविड फाटी, जेन्ना बरीच ही आयली सेकंड वेव, तेन्ना आमची इंटर्न्स, आमची भुरगीं वचून थंय खूप तांणी मदत केल्या अशें. आनी आतां अजून सुद्धा कोविड जातकच लोक म्हणटा आपल्याक विकनेस आयला, आपल्याक बरें दिसना. कितलेशे लोक आमचे कडेन हांगा हॉस्पिटलान आमच्या येतात, एडमीट जातात. आमचे कडेन पंचकर्म जे आमी म्हणा ते करून घेतात. आनी कितें बाय आपल्याक डायट दिवंक जाय, कितें आपणें करूंक जाय, हे आमचे कडल्यान सारखे फॉलो करून बऱ्यापैकी लोक बरे जातात. ओके अशी आम्ही सोय केल्लीच आसा की पोस्ट कोविड म्हणून हांगा आमी एक हें उगडिल्लो आसा युनिट, पोस्ट कोविड युनिट, की जाका पळय कोविड जावन अजून बरेंच दिसना, थकवा आयिल्ल्या भशेन जातात, आनी जरूर हांगा येवचें, आमचे सांगचो सल्लो घेवचो, उपचार घेवचो आनी बरें जावचें. बरें, जस्ट टू समरायज द एंटायर शो, हांव जर म्हणीत की तुमची एक मेसेज सगळे जे आतां पळोवपी आसा हू आर इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ मे बी सिकींग एड्युकेशन इन आयुर्वेदा और मे बी प्रॅक्टिसींग आयुर्वेदा ऑब्वियसली इन फ्युचर विज ॲलोपॅथी, तुमची एक मेसेज कितें आसतली गोंयकारां खातीर? मेसेज दिता ताज्या पयलीं म्हाका एकूच एक मिनिट सांगता की सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून सुरू केला फुडल्या वर्सा, 1 वर्सापर्यंत. तेन्ना तरेवार आमकां आयुर्वेदीक एक्टिविटीज कर सांगले, जेणे करून आयुर्वेदाचो प्रचार प्रसार जाता आनी लोकांचें हेल्थ बरें उरतलें. त्यानुसार आमच्यो सगळ्यो एक्टिविटी म्हणजे स्कुलान वचून लेक्चर्स दिवप, काय वेबिनार्स दिवप, जावं कॅम्प्स, मेडिकल कॅम्प्स घेवप, हे आमच्यो सगळ्यो एक्टिविटी चालू आसा. तर सगळ्या लोकांनी हातून एक भाग घेवचो आनी आपले प्रचार प्रसार करून आरोग्य बरें दवरचें. म्हजे एक लोकांक सगळ्यांक मेसेज आसा, जे आयुर्वेद आमचो प्रिन्सिपल आसा की स्वास्थ्य रक्षण, तर सगळ्यांनी आयुर्वेदाचे प्रिन्सिपल्स फॉलो करा आणि आपले स्वास्थ्य सांभाळा. प्रकृती राखा, प्रकृती परीक्षण करा, आरोग्य राखा, स्वास्थ्य सांभाळा, ही मेसेज हांव दिता. मॅडम थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही एका शॉर्ट नोटिसाचेर जॉईन जाले ऑब्वियसली इन दिस व्हेरी स्पेशल शो, आणि आमकां इतकी म्हायती दिली इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा आनी हाव कॅन यू मेक अ करियर इन आयुर्वेदा, अँड ऑब्वियसली हाव आयुर्वेदा इज इम्पॉर्टंट. मॅडमी वांगडा उलयतकूच एकूच रियलायज जालें की आमी बरेचदा म्हणटा की जान है तो जहान है. आय थिंक जान जर जाय जाल्यार हेल्थी लायफस्टायल इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॅडम यू जॉईन ऑन व्हेरी शॉर्ट नोटीस. ही आसली डॉक्टर अनुरा बाळे, प्रिन्सिपल गोमंतक आयुर्वेदा महाविद्यालय आणि रिसर्च सेंटर शिरोडा. मॅडम थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग. थँक्यू, देव बरें. आणि तुमकां सगळ्यांक पळोवप्यांक ऑब्वियसली धनतेरस आणि आयुर्वेदा डेची परबी आमी अशेच वेगवेगळे कार्यक्रम तुमच्या मुखार घेवन येतले. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट. This program was sponsored by BPL, Happy Little Things.